बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू इश्टानो आयज एक फामील कोशी भोगतीन बावार्थान हांगासर देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या पयलें कारण म्हणल्यार बागयुंत आंतुनीक मान दिवंक आमच्या जिविता पासत कुटुंबा पासत जे आमकां देणी आशिर्वाद मेळ्ळ्यान त्या पासत आमी दिनवासूंक आयल्या आनी त्याच देवा लागीं मागूंक आयल्या ह्या बागयुंता उद्देशी आमची मागणी प्रश्न हुस्के कोती तूं आयकून घे म्हणून हो आमचो भावार्थ दुसरें कारण म्हणल्यार आयज पवित्र सभा केरी भाशेन भारताची पवित्र सभा कोलकाताचे बागयुंत तेरेजाचो उगडास करता जे आयज देखून एक फोलेर दोयाडायेचो दुर्बळां थंय भायर आयलोल्या थंय गायाळ्ळ्यां थंय देवाची काकलूट दाखोवन तांकां इलाज दिलो तांकां मोग दिलो आनी तांकां जिखून घेतली आयज ही बागयुंत आमकां दर एकल्याक एक व्हडली देख जेजूची पाटलावदारां कशे भाशेन जावं ती आपल्या जिविता उद्देशी आमकां दाखयता आमी ओस्तोरेक ही बागयुंत ओस्तोरेक मान दिता आनी तेच भाशेन आयच्या दिसा आमी केरीत भाशेन मोगान आमच्या शिकोवप्यां पासत मागता टिचर्स डे आमच्या टिचर्सांनी आमच्या जिवितांत जायतें योगदान दिलां जायत आनी आयज आमी कितें आसात घोडी आमचे टिचर्सांक लागून जायत आयज हो दीस आमच्या भारतान आमी पाळटा आमच्या टिचर्सां पासत देवाक दिनवासूं तोरी समोरमणी फावो ते भाशेन वांटो घेवचे पासत आमी आमकांच तयार करुया आनी हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं काकलूट मागुया सगलीं कालतिकायेन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागयुंत सदांच सांगपाक मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता मार्ग्रेट बुकारो ताचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन सांगला ते भाशेन आमच्या आयज टिचर्सां पासत मागुया केरीत भाशेन ज्यो टिचरो अंतरून गेल्यात तांकां सासणीक सवस्काय आनी ज्यो टिचरो आजून देखून आसात तांकां बरी भलायकी मागुया आयज मादर तेरेजाचो उगडास करतना मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हे संस्थे पासत जी आपलो बरो वावर करता दुर्बळां थंय भायर आयलोल्यां थंय गायाळ्ळ्यां थंय तांचे पासत आमी मागुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आपल्या पेल्याक सोडवणेची वाट दाखोवन तुजे पवित्र सोबेक बागयुन कोलकाताच्या तेरेजाक तुवें उपजोयली ताची देख घेवन आमच्या एकल्याच गुरू जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजे शिंपावंक आमकां सोमेस्तां करपा दी आमच्या सुम्या शब्दा जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां
बागयोन पावलून तेसोलीनकाराक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप। बाबा भयणीनो, खंयच्या कालार आनी घडयेक हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर कसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणून स्वार्थी आतां भिरांत ना। अशें म्हणटात थंयच आसतना बलोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता, तशेंच रावोन आसलेलें निसंतण तांचेर येतलें। हें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना। तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात। भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं। आमी रातचीं आनी कालोखाचीं न्हय, म्हणटच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खावन पिवन थोडें करुया। कित्याक आमी आपल्या क्रोधान सांपडचीं न्हय, बगर आमच्या सोम्या जेजूचे क्रिस्ताचे उद्देशीं आमी सरवण जोडची अशें देवाचें निर्णय। आमी जिवे आसूं वो मरून वचूं, ताचे एकवटान आमी जियोचे खातीर जेजून आमचे पासत मेलो। म्हणटच जशें तुमी करूंक आयल्यान तशें एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो बावार्द घट करात। देवाचें उतरें। आमचो जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना। सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापना। जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा, सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची घोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोरे लावन रावूंक। जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। हें म्हजें कांत्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव। जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली। शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया। एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयलो। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। तुमची सवय आसूं। लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान। महिमा तुका सुया। जेजू गालिल्यांतल्या कफरनांव नोगरांत देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो। तो अधिकारी आसलेले पोरी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जातालीं। मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आयलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशा, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं?
तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र केल्लो भुक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मदेकूच ताका दोनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखोय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक दीस एका कुटुंबांत व्हड खोंत दूख भितर सरली. आनी कित्याक तांचें पर्शन माजोर सांडलें म्हणून. पर्शन माजर आमी जाणात कसलीं तीं जीं लांब लोयींचीं आसतात, आजार पडटात विंगती घेवंक गेल्यार तें सांडलें. आनी ह्या कुटुंबाक कित्याक इतली खोंत दूख आयलें? कित्याक ह्या माजराचो तांणी बेस बरे भाशेन काळजी घेतली. ताका फावो तें वखद दिलें, मुखार तें बरें जावं. भायर गेल्यार रोखडींच पळयतालीं, ताका एक फावो ती सुवात आसली, सगळें केल्लें. पूण एक दीस एके घडये भितर हें माजोर नाच जालें. कोणाक खबर ना जाली. गोच्चांक माजोर खंय गेलां आनी सासणाक तें ना. आनी ह्या पासत भितर आयले. तुमी आयज घडी म्हणटलीं, आनी फादर माजराच्यो खबरो सांगता म्हणून. माजराची खबर न्ही, पूण आयज ही खबर खेरीत भाशेन मनशाच्या लिमिटेडनेसाची. म्हणल्यार आयज विज्ञान वाडलां. आयज आमकां कळटा मनशा भितर कितें जाता, मनशा भायर कितें जाता. आयज आमकां कळटा वेदर कितें, तो केन्ना वत येतलें, केन्ना पावस पडटलो, जरी तर तो तितलो एक्युरेट जायना. पूण कांय वस्तू आजून देखून देवाच्याच हातांत आसात. आनी तेन्ना आमी म्हणोंक पावतात, आमी नको आसलीं. आनी ह्यो थोड्यो वस्तू मनीस केन्ना जाणा जावंक पावचो ना. सगळें घडी जाणा जावंक पावत शिकपाक लागून, विज्ञानाक लागून. पूण कांय वस्तू देवान आपणाच्याच हातांत दवरल्यात. तातूंतली एक म्हणल्यार आमचो फुडार. दुसरी म्हणल्यार आमी जाणात फुडार कितें जातलो, पूण खरेपणी फ्युचराक फाल्यां वो आयजूच राती म्हाका कितें जातलें कोणूच नको. दुसरे सुवातेर आमचें मरण. आमी सगळीं जाणात मोत्तोलीं, पूण खंयचे घडयेर खंयच्या दिसा मोत्तोलीं कोणूच नको. तें देवाच्या हातांत आसा. आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमीच म्हणोंक पावता, जावं तो उपयोग घडलो जाल्यार, जावं ती चोरी घडली जाल्यार, आमी नको आसलीं ह्या वेळार हें जातलें म्हणून. आमकां खबर आसली जाल्यार आमी वेची नासल्यो, वा आमकां खबर आसली जाल्यार आमी काळजी घेवची नासल्यो. तर मनशाक एक उगडास सदांच सगळें विसरोंक जाता आमच्यान. पूण कांय वस्तू ज्यो देवाच्या हातांत आसात त्यो देव जाणा, त्यो मनीस केन्ना जावंक पावचो ना. आनी तें म्हणल्यार आमच्या फुडाराक कितें जातलें, आमच्या मरणाचो दीस आनी घडी. आनी तातूंतली आनी एक वस्त जी आमी केन्नाच जाणा जावंक पावची ना, ती म्हणल्यार जेजूचें दुसरें येणें, जाका आमी म्हणटात पारुजिया. आयज होच मुद्दो एके भाशेन पयल्या वाचपांत आमकां दिसून येता. आयज पयलें वाचप बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्ली पयली चीट. आनी आयज ती सोंपता. आमी कांय दीस जाले ही चीट आमी वाचल्या आनी आयज ती सोंपता. आनी खेरीत भाशेन ही सोंपयतना चीट बागेवन पावलू हो एक विशयाचेर तो बरयता. आनी तें म्हणल्यार पारुजिया, जेजूचें दुसरें येणें, जें आमी दर भावार्थाचे उच्चारणेन म्हणटा. जेजू मनसुबीदार कसो दोबाज्यान येतलो आमची मनसुबी करूंक, मेल्ल्यांची तशीच जिव्यांची, हो आमचो भावार्थ. आनी हाकाच लागून तेसलोनिकारांचे पवित्र सभेक कांय प्रश्न आसले. ती पयलीं चिंतूंक लागलीं, केन्ना जेजू येतलो, रोखडोच येतलो. आरे रोखडोच येतलो जाल्यार ही तेसलोनीची पवित्र सभा काम सोडूंक लागलीं, आयडल जिवंक लागली. म्हणल्यार काम नासतना कित्याक काम आनी करूंक जाय, जेजू येतलो न्ही, रोखडोच येतलो तो, काम आनी कित्याक करूंक, त्रास घेवंक. आमी आमचो वेळ जेजूक येवंक तयार करूंक थंयसर घालूं. जावं ती थोडी म्हणोंक लागलीं प्रश्न, आरे जेजू येता जाल्यार आमची मेल्लीं जीं भाव भयणां आसात मोगाचीं, तांचें कितें? आमी जेजू येता तो पळयतले, पूण आमची मेल्यान ती कितें जातलें? बागेवन पावलू तांकांय ह्या प्रश्नाक जबाब दिता. आनी शेवटाक तो आयज एक तांकां संदेश दिवन वेता.
कित्याक तांच्या मनांत आसलें तशें जाल्यार केन्ना येतलो जेजू. आयज देखून आमी रावता केन्ना येतलो जेजू. हें दुसरें जेजूचें येणें केन्ना येतलो. दोपाच्यान येतलो मेल्ल्यांची तशी आमची मनसुबी करूंक केन्ना येतलो काय. आनी तेन्ना ह्या प्रश्नाक जावं ते तेसलोनिकारांचे आनी दर एकल्या आमच्याय मनांत हो प्रश्न आसा केन्ना जेजू येतलो. त्या प्रश्नाक जबाब दिता घोडी आनी वेळ कोणूच नको आनी कोणूच जाणा जावंक पावचें ना. आनी ह्या पासत तो 2 उदाहरणां दिता. एक चोराची. चोर केन्ना येतलो कोणूच नको. तो येवन चोरून व्हरता. कित्याक चोर जरी तर सांगोन येतलो जाल्यार तो चोर न्ही. आं बाबा हांव फाल्यां येता तुमगे चोरूंक आलमार ओपन दवर. ना, चोर ते भाशेन सांगोन येना. चोर केन्नाच येता. आनी तेच भाशेन एक गोरबेस्त अस्तोरी बालांतराच्यो दुखी आयल्यो म्हणटच लेबर पेन जाणा. गोरबेस्त उतोरी जाणा 9 म्हयने जाले उपरांत आपणाक लेबर पेन येतली. पूण खंयचे घडयेर खंयचे वेळार येतली ती खबर ना. पूण ती रावता येतली म्हणून जाणा ती जागृत रावता. आनी ह्याच पासत बागेवन पावलू सांगता जरी तर आमी वेळ घडी नकोत पूण कितें करचें जागृत रावची गरज. जागृत राव. कित्याक जेजूक नाका आमी सगळीं एके भाशेन काबार जाल्लीं पूण आमी जागृत रावन आमकां आमी तयार केल्लीं ताका जाय. कित्याक तो मेलो जाल्यार आमकां सोडवण दिवंक आमकां सासणाक एके भाशेन आमचेर फॉर्मोण मारून आमचो शेवट करूंक न्ही पूण आमकां सोडवण दिवंक. आनी ह्याच पासत जरी तर आमी शिव वर्तमानान नदर मारीत जेजू जावं ते आपले शिकवणेंतल्यान आपले वपारेंतल्यान जायते पावटी सांगता जागृत रावात. कित्याक वेळ आनी घोडी केन्ना येतली ती कोणूच नको. जावं ते मातेवाचे 24 चॅप्टर वर्स 36 तेच भाशेन 44 आमकां हेंच सांगता. जेजू सांगता तो. जावं ताच्यो कांय वपाऱ्यो सांगतात ह्यो पिसाट आंकवारी तेल घेवंक येवंक विसरल्यो त्यो आनी तांकां दार धांपलें. जागृत आसूंक ना त्यो. तेच भाशेन तो जागृत चाकर जो म्हणोंक लागलो म्हजो चाकर येतलो केन्ना हांव म्हजें जाय ते भाशेन. आनी एक दीस दोनी येता आनी हो चाकर जाणें आपणाची जबाबदारी पाळूंक ना ताचेर फॉर्मो. तर आमकां जेजू सांगता आनी बागेवन पावलू आयज सांगता पयल्या वाचपान जागृत रावंक गरज. कित्याक आमी नकोत खंयची वेळ आनी खंयची घोडी ती ह्या पासो. आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन वचूंक जाय काय. पयले सुवातेर आमी कांय एटिट्यूड आमच्या जिवितांतले काडूंक जाय. आनी कसलो एटिट्यूड. एक एटिट्यूड आहा तो म्हणल्यार हांव सगलें जाणा. आनी दुसरो एटिट्यूड म्हणल्यार म्हाका जाय तो वेळ आसा. हो एटिट्यूड पयलो काडूंक जाय. मादर तेरेजाचेर नदर मार. मादर तेरेजान जरी तर हो एटिट्यूड घेतलो हांव सगलें जाणा जाल्यार ती केन्नाच ल्हानवीक जावन ही दुर्बळांची सेवा करूंक वेची नासली. हांव सगलें जाणा म्हाकाच वयर दवरता. आनी गर्व पयले एक आडकुडेचो फातर जिवितांत जागृत राव. कित्याक जितलो हांव ल्हानवीक जाता तितलो हांव जागृत रावता आनी देवाक मेळूंक तयार रावता. जितलो हांव व्हड जाता गर्वान भरता हांव देवाक तयार रावना हांव म्हाकाच तयार रावता. आयज आमकां मादर तेरेजाची खबर सांगची गरज ना. आमी तिका वळखतात. ती जिवी सांत आसली. शी वॉज लिवींग सेंट. कितें करताली ती. आनी ह्याच पासो ती जाणा आसली बाबा म्हजो वेळ चड ना ह्या संवसारांत देवान दिला तो हांव दुर्बळांची एक कोण भायर आयलोल्या पासत हांव तांची सेवे पासत भेटयता. आयज जायते फावटी हें मन येता हो एटिट्यूड येता म्हजे लागीं जाय तो वेळ आसा हांव सगलें जाणा. आनी हाका लागून हांव म्हज्या जिविताची तयारी करूंक जागृत रावंक चुकता. आनी उपरांत मागीर हांव म्हणोंक पावता हांव नकोच आसलो. हांव जाणा आसलो जाल्यार हांव सगलें करचें आसलें. आयज देव आमकां उगडास करता. तूं सगलें नको हांव सगलें नको. आनी तेच भाशेन म्हाका जाय तो वेळ ना देवान दिला तो वेळ बरे भाशेन हांवें ह्या संवसारांत ताची आनी म्हज्या भाव भयणाची सेवा करूंक हांवें सारूंक जाय. दुसरे सुवातेर जे हांव म्हज्या जिवितांत कोणाकूय जावं ते म्हज्या घरच्यांक शेजाऱ्यांक इश्टा मित्रांक सोयऱ्या दायऱ्यांक कोत्ता तें करता तेन्ना हांवें म्हजे लागीं 2 प्रश्न करूंक जाय. हांव सदांच उरतलो हांवें करता तें हांव सदांच उरतलो हांगासर. आनी दुसरे सुवातेर हांवें करता तें म्हाका तयार कोत्ता जेजूक मेळून. आयज बेश्टें उदाहरण जायते फावटी हांव प्रॉपर्टीचेच प्रश्न घेता. हांव म्हज्याच भाव भयणाक स्वता येता प्रॉपर्टीक लागून
हांव तांकां सोतायतां फावो तें तांचें तें हांव दिना हांव सोतायतां हांवें म्हाकाच प्रश्न करूंक जाय हांव सदांच हांगासर उरतलो आनी होच प्रश्न पुरो म्हाका जबाब दिवंक आनी दुसरो प्रश्न हें हांव करतां तें म्हज्या भाव भयणांक तांकां सोतायता तें करून हांव देवाक मेळूंक तयार आसतलो हे दोन प्रश्न आमकां पुरो सारके जबाब दिवन आमचें जिवीत निटायर घालून मादर तेरेजान हेंच केलें ती जाणा आसली आपलें जिवीत कितें तें आनी ही हांव दुर्बळांची सेवा करतां भायर आयलोल्यांची सेवा करतां तांचे गाय पुसतां तांकां न्हावयतां न्हिजोवन दवरतां तांकां बरें मरणाक तयार करतां ती जाणा आसली हें करून हांव तांकां चडशें न्ही पूण म्हज्या सोम्याक मेळूंक तयार जाता हें गरजेचें आयज बागेवन पावलुची ही पयल्या वाचपान जी आमकां तो संदेश दिता आनी तेच भाशेन मादर तेरेजाच्या जिविताची देख आमकां पुरो आमच्या जिवितांत आमकांच तयार राव आनी हें म्हणटा आसतना तिसरोय पॉयंट गरजेचो आमी कितलीं ओसोक्त आसूं कितलीं वायट आसूं पूण देवाक केन्नाच सोडचें न्हय कित्याक एक दीस येतलो आमी देवाक मेळूंकूच जाय एक दीस घोडी येतली आमी देवाक मेळूंकूच जाय जायते फावटी दिसता देव आनी म्हाका नाका आनी आयज पळयात आयज हांव कितें भाशेन तरणाट्यांचेरूच नदर मारता आदीं आयतार म्हणल्यार सोंत आसलो आवय बापूय भुरग्यांक धाडटाली तरणाट्यांक आख्खो कुटूंब इगोर्जे आयज येता काय आयज आमी खूंय डिस्को आसा थंयसर गाडी मारून थंयसर सारके वेतात कितली रात जावं ती कितलो दीस जावं आमी थंयसर स्पेंड करता टायम एंटरटेनमेंट पूण देवाच्या सांगाता वेळ सारूंक देवाक मेळून येवंक आयज इगोर्जो एमटी जातात एमटी आनी हें गोंयांत सुरू जालां आयज आमच्यो इगोर्जो एमटी जावं खंयसर न्यू जेनरेशन आसा तें आमची तरणाटी आसा ती येनात आवय बापूय येतात बडे मागतात तांचे पासून पूण आमची तरणाटी भुरगीं खंय पावलीं काय ना हेर सगल्याक तीं आसात थंयसर हाजीर आसात नाचतात गायतात पूण देव गरजेचो न्हय काय कित्याक एक दीस येतलो आमी जाणटीं भुरगीं तरणाटीं आमी देवाक फुडो करूंक जाय आनी तो दीस घोडी आमी नकोत केन्ना ती तेन्ना हांवें म्हाका प्रश्न करूंक जाय हांव तयार आसतलो काय ह्याच देवाक मेळूं हांव आयज म्हजें रगत शिजता ताचेर नाचता हांव पूण ते घोडयेर जेन्ना म्हाका देवाक मेळूंकूच जाय तेन्ना हांव कितें करतलो हांव तयार आसतलो काय आयज हें गरजेचें बागेवन पावलू ही आयज प्रश्नांक जबाब दिता हे हाका लागून आनी आमी ते रावतात त्या दिसाक ते घोडयेक आमीच जागृत रावन तयार रावूं त्या जेजूक मेळूंक आनी ह्या पासून इश्टानो दर एक दिसा आमी आमकां उगडास करूंक जाय हांव नोको म्हज्या जिविताचो शेवट केन्ना तो हांव नोको ती घोडी केन्ना ती देवाक मेळूं त्या पासत जो म्हाका वेळ दिला तो वेळ बरे भाशेन हांवें सारूंक जाय जावं ते म्हजे फामिली सांगाता आयज आमी जावं ती वाडलोलीं तरणाटीं भुरगीं फामिली सांगाता वेळ सारूंक सोदिनात आमी सगल्या सांगाता वेळ सारतात फामिली सांगातात आमच्या मोगाच्या सांगातांनी आनी उपरांत तो दीस येता आमकां काडूनच व्हरता आनी आमी ना जातात थंयसरलीं मादर तेरेजान जाणा आसली ती आपूण देवाक मेळूंक सोदता हांव जाता तितलो म्हज्या भाव भयणाच्या पेल्या सांगाता वेळ सारतली आयज हांव एक फामिलीचो वांगडी कसो समुदायाचो वांगडी कसो हांव म्हज्या फामिली सांगाता समुदाय सांगाता वेळ सारता काय कित्याक तो वेळ आनी घोडी नको आनी एक दीस येतलो हांव म्हणटलो आरे त्या मनशा सांगाता हांवें वेळ सारूंक जाय आसलो आरे म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता हांवें वेळ सारूंक जाय आसलो हांव नान जातलो आयजो संदेश बरो व्हडलो आनी तो दर एकल्यान आपल्या जिवितांत पाळूंक गरजेचो हें सोपयतना हांव कितें भाशेन आयज टिचर्स डे म्हणटोच कांय वस्तू सांगूंक सोदता टिचर्स आमकां दर एकल्याक एक व्हड देणें जिवितांत ती तांकां आयज जे भाशेन हांगासर शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजूचें उदाहरण जरी तर आमी आमच्या शिक्षकांक शिकोवप्यांक टिचर्सांक मान दितात जाल्यार आमी तांचें व्हडटेपण ओळखून घेतात आनी दर एक शिकोवपी आसा टिचर्स आसात तांणी जेजूक आपलो मॉडल करूंक जाय कित्याक जेजू अधिकारान आनी पदवेन हें आपलें मुणयारपण चलयतालो तेच भाशेन एक टिचर अधिकारान आपलो आपलें आपोण हें मुखार वता अधिकार कसलो तिका आपोण हें दिलां देवान टिचर कशी तिका अधिकार आसा
आनी तेच भाशेन पदवी आसा पदवी कसली भुरग्याचेर जुलूमशाय चलोवंक न्ही आनी भुरग्याचो फायदो काडूंक न्ही आयज जायतें दूख जाता आयकोन एक पावटी शिकोवपी आसा तीच भुरग्यांचो फायदो घेतात आमी जाणात ह्या दिसांनी न्यूज पळयला भुरग्यांचो फायदो घेतला टिचर्सांनीच हो पदवी म्हणटा ती फायदो घेवंक न्ही पूण पदवी तांचो फुडार बांदून हाडूंक आनी ह्या पासत टिचरीचे देणे म्हणल्यार दर एकल्या आमकां आमच्या जिवितांत एक व्हड देणें देवाचें आनी ह्या पासत टिचर्सान शिकोवपी आसा ताणें जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक गेलो आयज जेजू थंयसर देवस्थानांत शिकयतना थंयसर कोण एक मनीस येता मेडो ओतमो बसलेलो तो आनी तो येता पूण जेजूचें वागणूक कितें काय त्या मनशा थंय तो मेडो चल तूं भायर वच बोवाड घालता भायर घाल ना पूण जेजू थंयसर ताका ओळखून घेता ताचे भितर आसा तें कितें तरी मेडें आनी तें काडटा त्या मनशाक दुखय नासतना हांगासर आमी आयकलां जरी तो मेडो ओतमो गेलो जाल्यार त्या मनशाक दुखोवंक ना सगल्यांनी पळयलो तो मेडो ओतमो गेलो तो पूण त्या मनशाक दुखोवना हें एक टिचरीचें कर्तव्य आनी आपोणें भुरग्याक दुखय नासतना ताचे भितर जें कितें मेडें आसा तें काडूं आनी हें कशें जाता बुकांतल्यान जी कितें पुस्तकांतल्यान जी शिकवण दिता आनी केरीत भाशेन आपल्या जिविता उदेशी जी शिकवण दिता ती आयज कोणी म्हणोंक जाता असल्यो शिकोवपी टिचर्स जायत्यो आसात ज्यो आमच्या जिवितांत जाणी जायती योगदान केल्यात त्यो आमकां एक नमुनो आपल्या जिविता उदेशी बरे देखी उदेशी आनी तेच भाशेन शिकोवपा उदेशी आमच्या जिवितांत जें कितें मेडें आसा तीं काडटात ह्या टिचरांक सालाम आनी तांकां मान फावो त्यो आमच्या जिवितांत आमी तांकां आमच्या काळजान कांतयल्लीं आसात कित्याक तांचो उगडास आमकां सदांच जातलो पूण असलें आसा कांय टिचरो आपल्या वावराचेर न्ही पूण पागराचेर आनी हाचेर ताचेर ध्यान आनी त्या पासत तांकां खबर देखून आसना हांव व्हडल्या भुरग्यां लागीं कशीं वागूं आनी ल्हान भुरग्यां लागीं कशीं ल्हान भुरग्यांक तांकां तापोवन हें करून आयज भुरगीं इस्कॉलाक वचना कित्याक तीं भियेतात टिचरींक कित्याक तीं मारतात तापयतात तांकां मोग दाखयनात शिकपाचो तांकां आपयनात आपुरबायेन पूण तांकां व्हडलें म्हणटा तें डॉमिनेट जावं तें वाडलेल्या भुरग्यां थंय टिचरीचें आपोणें देवाचें व्हड आपोणें जाणा जावंक जाय हांव भुरग्यां लागीं ल्हान भुरग्यां लागीं वाडलेल्या लागीं कशें वागतात आनी तेच भाशेन भुरग्यांनी शिकोवंक जाय आयज पळयात तो मेडो ओतमो बसलो तो जेजूक उलोवंक लागलो तूं कित्याक आयला हें करूंक लागला तें करूंक लागला आनी आयज असलीं भुरगीं कॉलेजींनी इस्कॉलांनी आसात जीं टिचरी लागीं अशेंच उलयता तूं कोण म्हाका सांगूंक आयज भिरांत भुरग्यांक देखून सांग कितें तूं कितें सांगता तें बुलशीट क्रेप हें तें म्हणटात हांवूंक येतात सारकीं टिचरांक देखून आनी हें केन्ना जाता हे मनीस कित्याक उलोवंक पावलो कित्याक ताचे भितर मेडो ओतमो आसलो आनी हें मेडेंपण खंयसर येता भुरग्यांक आवय बापाय कडल्यान समाजा कडल्यान हें सगलें मेडेंपण येता तें भितर येता मागीर तीं उंकतात थंयसर आपली टिचरांक आनी त्या पासून टिचरांक आयज मान ना आयज केरी भाशेन हो दीस भारतांत दवरलेलो आसा कित्याक सर्वपाली राधाकृष्णा आमचो आदलो प्रेजिडंट ताची कांय भुरगीं आयलीं आनी म्हणूंक लागलीं सर आमी तुजो बर्थडे बरो करूंक सोदतात एक स्पेशल करूंक सोदतात आनी ताणें म्हणलें म्हजो धरी तर तुमी स्पेशल करूंक सोदतात आयच्या दिसा म्हज्या बर्थडेया दिसा सगल्या टिचर्सांक मान दियात म्हणून आयज आमी जाय तें कितें शिकूंक पावल्या आनी आमी जाय तें कितें नियाळ्ळां तें आमच्या वेव्हारांत घालून आमकां करपा मागूय सगलीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हान आनी खालती जावन दुसऱ्यांची सेवा करून आपल्या खाला आसतले पोरजे थंय दया आनी काकूट दाखोवंक बापा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बाबा सगळ्या आमच्या क्रिस्ती बावाट्याचें जिवीत दयाल कोन्यांनी नेटोवंक दुबळ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां उदार मनाची कोर म्हूण
बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ह्या मिसा बेटींत मार्गरेट बुकारो हिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. तिका बागयोंत आंतुनीचे विनवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक तिचे खातीर मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दोळ बापा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. सगळीं बिरोवया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्वर आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या भक्तांच्या उगडासाक भेटयल्लें तुवें पवित्र केल्लें पुर्जेचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. ह्या देवीक गुटान वांटो घेवन तूं आमचो मोग करताय तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावूं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारू हुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काड्यान सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोलया तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराची नावी येतात आकासून. स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन खोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवी आनी सासणी कोराराचें रोगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें.
हें म्हज्या उगडासा करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतली आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमची भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांचें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर ओंपतात. कोण पिणेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितात सांगाती सोदतात. करीत भाशेन आमच्या टिचर्सांचो दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माय सांगाती बागयोन दोर्मता बागयोन तांतून कोलकाताची बागयोन तेरेजा आनी चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजी मोही मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणया. आमचे बापा सुरगेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळींत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आंतूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतले. ओनली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च एंड आर इन कम्युनियन विथ द कॅथलीक चर्च मे कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D42 page 71.
जेजू आमच्या उंड्या तुझी स्वाट्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गान जेजू आमचे विसवासा ओरोडांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकांत ठिकाण तुजी स्वाट्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या तुजी स्वाट्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी भोव मोगाळ बापा स्वताचो उजवाड आनी भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी सांबाळूं आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मासा रोगताचे पवित्र जेवणान आमकां दिसान दीस चड आदार मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरमदान जालां 40,08,160 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय जोरीतोर कुमसार जावंक जाय तुमचो फादर कुमसुदोरींत आसा थंयसर त्या कॉरिडोरांत तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेंत देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरम दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोतीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीन आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्यो हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागयून तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजतीन एक कालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोंदवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोवतीन जे सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.